मडगांवां फातिमा कॉन्व्हेंटान शिकपी एके चलयेन स्वच्छ भारत विशयाचेर बरयल्ल्या निबंधाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तोखणाय केल्या। तशेंच रेडिओचेर चलपी मन की बात कार्यावळींतय प्रधानमंत्र्यान ते चलयेच्या कामा बद्दल तिका शाबासकी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। So congratulations, Ravisha. We are very proud of you. ते ऐसे हांवें बरयल्लें की आमी घरूच निवळ दवरचें न्हय, पूण तशें 10 मिटर नाल्यार 15 मिटर घरा भोंवतणी निवळ दवरचें। आमी फक्त गांधी जयंतीकूच सान उबारतात आनी निवळ करतात, पूण बाकी दिसांनी कितें? बाकी दिसांनी आमी खंय म्युनिसिपालिटी नाल्यार आनी खंय वचून निवळ करचें, घरा भोंवतणी निवळ दवरचें आनी भुरग्यांकूय मातशें मुखार प्रोत्साहीत करचें की स्कुलान कितले प्रोग्राम जाता ते तातूंत पार्टिसिपेट करचें आनी सगळ्याक अवेरनस दिवचें। म्हाका खूब खुशालकाय भोगली कित्याक म्हजें AC जी आशिल्ली ती PM कडेन गेली आनी PMन इतले बरे व्हडले शब्द म्हाका ट्वीट केले, आयकून खूब बरें दिसलें। तूं PMक कितें सांगपाक सोदता? Thank you so much, Mr. Narendra Modi, for tweeting such very good words. म्हाका आयकून खूब बरें दिसलें आनी म्हाका कितें दिसलें तें म्हाका पेरंट्साकूय बरें दिसलें, सगळ्या घराब्याकूय बरें दिसलें। तुजो कितें मॅसेज आसा आमच्या देशाच्या लोकां खातीर? कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? आमचें एक म्हण आसा पळय, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ताचेरूय आमी मातशें वर्क करचें। मागीर एकान एक मनशान इंडियेच्या हे प्रॅक्टीस करचें की सगळ्याक भोंवतणी घरा भोंवतणी निवळ दवरचें आनी ह्यो भारत आसा तो सामको बरो देश करचो, सामको निवळ नितळ